सुरुवात करपाचें आशिल्लें 14 तारखेक सारको ते दिसा पावस सुरुवात जाला दिसा फाल्यां पर्यंत आसा ऑलरेडी मटेरियल उडोवपाक सुरवात केल्या हेंच्यांनी सांगडलो जो वाठार आशिल्लो तो आमी ऑलरेडी हॉट मिक्सिंग केला हांवें सांगल्या ते प्रमाणे 2 आमचे रस्ते पिड्ड्यार जालेले सो तो म्हाज्या हिसपान जर फाल्यां पर्यंत पावस रावत जाल्यार परवाच्यान सुरवात जातली सामान ऑलरेडी उडोवपाक स्टार्ट केल्या हेंच्यांनी आतांच्या ते रिपेअर करता का न्यू काम करतात ते ना आता फक्त आस्फाल्ट करता एक थंयच्यान आनीक हेजे केबल्स येवपाचे आसा सो ताका लागून आस्फाल्ट करता मोटरेबल रोड करता ऑलरेडी हॉट मिक्सिंग पास जालो वर्क ऑर्डरूय जाले रेडी तेजी पण हॉट मिक्सिंग फक्त ते अंडरग्राउंड केबल जे उरल्या ते घालून जातकूच ते कंप्लीट करतले ना कितें जालें मेन थंय इश्यू कितें जाला तो टर्न जर तुमी पळयत एवरी पावसान थंय हुणके पडटा वयलें उदक जें येता न्ही तें उदक थंय एक्चुअली नाला आसा व्हाळ आसा त्या व्हाळान उदक वचपाक जाय सो तो काय क्रॉस ड्रेन इम्पॉर्टंट नाशिल्ली ती क्रॉस ड्रेन मारूंक नासलेली सो आतां जेन्ना तो हॉट मिक्सिंग करतलो तेच्या पयलीं क्रॉस ड्रेन मारपाची गरज आसा वयलें उदक येता तें पयलीं व्हाळान वचपाक जाय सो ते सगळे प्लॅन करून फुडलो कितें आसा तो करतलो तो क्रॉस ड्रेन जालो जाल्यार फुडें तो रस्तो आनीक म्हणजे पाड जावचो ना पिड्ड्यार जावचो ना पूण बाकीचे सगळे रोड आहा पळय सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी ते रिपेअर वर्क जावं केन्ना पर्यंत सगळे उरलेले रोड बरे आसा आमचे आनी खंयच ना चोगम रोडार ते चोगम रोड काल जालो हॉट मिक्सिंग फुल टोटल झालं हय काल केलो हॉट मिक्सिंग भितरलो जो रोड आसा ताकाय चालू केले का सो आनीक रोड खंय आमचे येना फक्त इम्पॉर्टंट 2 आसलेले चोगम रोड आनी तो दोन्ही आमचे कंप्लीट जातले